आतंकवाद मिटोवंक गोयचो केंद्र सरकाराक तेको मुख्यमंत्री उलयलो। शेनवारा साखळे तिरंगा रॅली जाली। मुख्यमंत्री वाटेकार जाल्लो। कलम 370 काढून भारतान काश्मीर घेतले। आता लक्ष पीओकेचेर म्हण मुख्यमंत्री उलयलो। साखळीतल्या सगळ्या देशप्रेमी नागरिकांनी आज तिरंगा यात्रा साखळीतल्या आमच्या म्युन्सिपाल्टी पासून शिवाजी मैदानाच्या पर्यंत काढली। त्या सगळ्या देशप्रेमी नागरिकांच्या खूप खूप अभिनंदन करता। आयची तिरंगा यात्रा जी आशिल्ली हो जवानाचो जोश वाडोवपा खातीर जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या पहलगाम अटॅकाच्या उपरांत आमच्या पुराय जवानांनी सैन्य दलात जे दहशतवाद नष्ट करपा खातीर जे ऑपरेशन सिंदूर घडोवन हाडलें त्या ऑपरेशन सिंदुराक सपोर्ट करपा खातीर आणि भारताची ही लढाई जी आशिल्ली ही आतंकवादाच्या विरोधातली लढाई आशिल्ली। भारताची लढाई ही खंयच्या देशाच्या विरोधात ना, भारताची लढाई ही खंयच्या धर्माच्या विरोधात ना, भारताची लढाई ही आतंकवादाच्या विरोधात आसा। हो आतंकवाद सोपोवपा खातीर पुराय देशांतले नागरीक, पुराय गोंयांतले नागरीक, समेस्त साखळेकार नागरीक हे भारतीय जवानांच्या बरोबर आसा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या बरोबर आसा। आणि ते दाखोवपा खातीर आज समेस्त युवा तरणाटे वर्ग, सगळे समेस्त नागरिक म्हणजे मोगाळ भाव आणि भयणी सगळे जाण हे पुराय साखळेंतल्यान तेंच्यांनी भव्य अशी तिरंगा यात्रा रॅली काढली। तांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता। आमचो असोच तेको हो सदोदीत भारतीय सैन्या खातीर आसतलो आणि आमी फक्त म्हणजे 370 हाटून काश्मीर तर घेतलेच, पण पीओके घेयसरी बी भारतीय नागरिक बगी बसचेना इतके सांगता आसतना हांव समेस्त परत एकदा म्हणजे त्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि भारताच्या सगळ्या जवानांक हांव पुराय साखळेकार ह्या तिरंगा रॅलीच्या निमित्तान तांकां तेंको व्यक्त करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।